साहेबिनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रोडच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातकां. लुकाचे शुभ वर्तमान. सदांच मागणे करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नोकरांत कोणे एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोकरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. सोमयान फुडें म्हणलें, हो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना. हय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो काय? देवाचें उतर हें.